46 आमकां कॉल जाला 3:46 हय घराक वचून लागला म्हणून कॉल आयलो. हय इमिजिएटली आमी ओल्ड गोवाची फायर स्टेशनाची ड्युटी करून टर्न आउट केला आनी पळयत जाल्यार हांगासर 2 गाडयो पेटलेल्यो आसल्यो आनी त्या गाडयेचो गॅरेजीच्या फायराच्यान तो घराक स्प्रेड जालो आनी ओल्ड गोवा फायर स्टेशन ड्युटी करून कंट्रोल केलो आनी जसो गाडी रेनफोर्समेंट मागलो ओल्ड गोवाचे हांगा पणजे आनी फोंडाचेच मागलो आनी हितून स्प्रेड जालो भरपूर फायर जालो स्प्रेड जाला. आतां सद्या आमी अंडर कंट्रोल हाडला सद्या पणजे आनी पुणेचे मागल्या गाडयो. कितल्यो गाडयो हे जाल्यो आता 2 गाडयो सद्या गाडयांक उजो लागलो पळय. गाडयांक उजो लागलेलो गाडयांचो तो स्प्रेड जालो. कितें रिजन कितें कळ्ळें? रिजन अजून काय कळूंक ना. गॅरेज दिसता गाडये दवरपाची. गाडयेची गॅरेज 2 गाडयो आसल्यो त्यो पेटलेल्यो. ओके 4 4 व्हिलर्स 4 2 व्हिलर्स आणि 2 हेज्यो गाडयो कार्स 2 कार्स टोटल 6 व्हेकल्स हे जाले. तातूंतलो तो गाडयेचो भितर रेजिडेन्शियल हावसाक स्प्रेड जालो. हय एक्झॅक्टली आमी विचारूंक ना. रायबंद्रा न्हू हे? रायबंद्रा. ओके आणि कितें इतलेंच लुकसाण जाला आणि घराक लागला? सद्या तेजो फॉल सेलिंग तेजो हे जाला मातसो डॅमेज जाला वयल्या रुफाक पडला. ते रूफ काडून आमी तो पुजो पालयता भितरल्यान. घराकूय पेटला भितर रुफाक पेटला. भितर फॉल सेलिंग आसा. ओके कितले गाडयो लागले तुमकां? सद्या आमची गाडी ओल्ड गोवाची आनी पणजेची मागल्या आनी एक गाडी मागल्या कित्याक भितर उजो लागलेलो आसता तेजो. अजून कंट्रोल येवना. अजून कंट्रोल येवंक ना. आणि इंजर्ड कोण ना? कितें Injured जालां कोण ना. काय ना. सो इमिजिएट तुमकां कॉन्टॅक्ट केला? कॉन्टॅक्ट केल्लो आमकां. हय